नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी तुमकां 2 दीस पयलीं सांगिल्लें की जो आमचो फुडलो कार्यक्रम जाता म्हणजे आयचो कार्यक्रम तातूंत भितर मोदीची सभा कशी जाली आनी लोकांचो एक तरेचो उत्साह किंवा तांचे हे आशिल्लें कशें आसतलें हें तुमचे मुखार हाडटलें आमी सांगिल्लें आनी आमी तें घेवन हांव सुशांत कोंकणकार म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकणीकार तुमचे मुखार आतां तोच वृत्तांत घेवन येतात. गौरांग, पयर हांगा आमचे सांकवाळे जी मोदीची सभा जाली तातूंतल्यान ना म्हणल्यार एक उत्साह निर्माण जालो. सो तुका कितें दिसता ओवरऑल पळयल्यार? मेन म्हणल्यार लोक बसून आशिल्ले लास्ट म्हणल्यार तुवें पळयलें तूं गेल्लो आसता. हांव आशिल्लो. स्टार्ट 5 सुमार स्टार्ट जाली आनी ते 9 म्हणल्यार मोदी 9:30 म्हणल्यार सुद्दां मोदी भाशण चालू आशिल्लें आनी तो आयलोय लेट पूण तितले वेळ ते लोक त्या भाशणाक रावले. ना एक हांवें पळयलें तातूंत भितर हांवें पळयलें की लोकां मदीं एक उत्साह आशिल्लो. लोक सामके चार्ज जावन जशे मोदी 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 करून सगळे अशे हे करताले, घोशणयताले. स्पेशली बायलांचो पयलें आसतलें ते टॉर्च पेटोवन जेन्ना सांगलें अनाउन्समेंट केलो तितले टॉर्च पेटयले बी मोबायलाचेर. ना हे जरी सगळे सारकें असलें पूण थंय जर पळयलो जाल्यार एक हे आशिल्लो की थंय जो क्रावड आशिल्लो ताचो 40% जो क्रावड आसा तो नॉर्थ इंडियन. आनी म्हाका दिसता की नॉर्थ इंडियन जो क्रावड आसा ताका आकर्शीत करपाक लागूनच थंय मोदीक हाडिल्लो. आनीक एक म्हणजे जेन्ना जेन्ना तो हे करतालो मोदी उलयतालो तेन्ना लोकांतल्यान जो येताले तो चडशे हिंदी कॉमेंट दिताले. सो एक ताणें शो म्हणून म्हणजे आमचो मॅनेज करपा खातीर दाखोवपा खातीर शक्ती प्रदर्शन हें करपा खातीर इट इज सामकें सक्सेसफूल सभा अशें म्हणपाक जाता. पूण हाजो एक्चुअल नॉर्थ गोवाक फायदो जातलो ना अशें न्ही. सावथ गोवाक एक्चुअल फायदो कितें जावपाक शकता? नॉर्थ इंडियन म्हळ्यार पयलीं क्लियर कर. नॉर्थ इंडियन म्हळ्यार ते गोंयकार मतदार पूण उत्तर प्रदेश बिहार ते जर आतां पळयलें जाल्यार सांकवाळ आनी दाबोळे ह्या हातूंत दोनी आनी तशें वास्कोय बी मोठे संख्येन आसा. सो हाजो मोदीची मिटिंगेचो थंय तांकां कन्वर्ट करपाक खुबसो फायदो जावपाक शकता. कारण कितें जाण तूं हांव म्हजे कडेन आंकडेवारी आसा जी 2019ची जी लोकसभेची इलेक्शन तेन्ना जर सगळे जर तालुकाक पळयले जाल्यार मुरगांव जो तालुका आसा एक कुठ्ठाळी मतदारसंघ सोडलो जाल्यार बाकीचे 3 मतदारसंघ हाजे वटेन आमच्या भाजपा वटेन खंबीरपणान बीजेपी वटेन खंबीरपणान उबे राविल्ले. 3-3.5 मुरगांवाक एकूण भाजपाक मतां पडली ती 9,236 आनी लीड आशिल्ली ती 3,438. वास्कोकय तशें वास्कोकय वाडिल्ली. वास्कोक एकूण मतां पडिल्ली 2,494 लीड आशिल्ली 3,024. दाबोळीक 9,782 कोटीक वोट जाल्ले आनीक लीड आशिल्ली ती 3,779. कुठ्ठाळी मतदारसंघाक जरी भाजपान 9,791 मतां काडली तरी तांकां 84 मतांची हे उणी अशें मायनस आशिल्लें. सर हो जर पळयलो जाल्यार एक 11,000ची सुमार लीड आमच्या हाणें कितें मुरगांव तालुक्यान 11,000 सुमारची लीड भाजपाक दिल्ली. फाटले 3 निवडणुकीत जर आमी हें पळयलो न्ही जर फिगर्स पळयले जाल्यार बीजेपी त्या मतदारसंघात हळू हळू 14 साकून वाडपाक लागल्या. 9क साकून 9चे जर हे हाजेर पळयलें जाल्यार 14क मातशी वाडली. 14चे नंतर आनी वाडली. म्हणजे ते मुरगांव मतदारसंघाक थंय तांची टोटल वाडत आसा. आतां दुसरी हाजेर कितें जालां की आतां थंय काँग्रेस तितलो स्ट्रॉंग होल्ड ना. एक दाबोळे कॅप्टनालो जर होम हें आसलो जाल्यार वास्को काँग्रेसीची लिडर सामकी म्हणजे दळबद्री परिस्थिती जाता म्हणटा पळय तशें करून आतां जो हो तुगे काल्लूस आल्मेदा सुद्दां आशिल्लो तो सोडून गेल्लो आसा. मार्मागोवाक तांची सद्याक मातशे खुबशे हें आसा. तांची लिडरशीप थंय सारकी घट कोण फाटल्यान लिडर ना अशी परिस्थिती आसा. आनी संकल्प जे भशेन थंय हें करता म्हणजे ते सांगता काम करता ओडून हाडटा म्हणटा ते. पूण हेय जर सगळे जरी असले आमी एक मुद्दो विसरपाक जायना. ह्या फावटी काँग्रेसी बरोबर आप आसा. ह्या फावटी काँग्रेसी बरोबर जुजे फिलीप आसा. हो काँग्रेसी खातीर प्लस पॉयंट. आनी मेन म्हणटा तो कॅप्टन थंयचो आशिल्ल्यान ताका लागून हें जावपाक शकता चड वेळ. आनी म्हाका दिसता हाजो फायदो काँग्रेसीक जावचो न्ही हेच खातीर मोदीची म्हणजे ते दोनी मतदारसंघाच्या हाका म्हणजे तांची मातशी दाबोळे आनी सांकवाळ मातशी पकड ढिली जाता अशें तांकां दिसलें आसतना ती मिटींग थंय तांणी प्लॅन केली.
ही म्हणजे हे मिटिंगेंतल्यान मातसो चेंज जातलो, एक वातावरण चेंज जावपाक शकता ह्या हाणें तांणी हें केली. पण त्या हातूंत भितर दिसतालें की मोदी जो आमच्या कॅप्टन विर्यातान जो आपल्या संविधानाचेर जे हें केल्लो ताजेर सामकें एटॅक करतलो म्हणून ताणें एटॅक म्हणजे ताणें तो मुद्दो हाडलो पूण तो तसो एटॅक नाशिल्लो. मोदीचो पळय आशिल्लो ते फकत उदरगत जी कामां केल्यात सॅच्युरेशन म्हणजे सामकी कामाची परिपूर्णताय होच सॅक्युलरिझम हो ताणें जो हांगा मडगांवां जो ताणें नारो दिल्लो तोच ताणें हांगा सांकवाळे फुडें व्हेलो. आनी हें जर पळयलें जाल्यार अजुनूय ताते गोंयांत BJPक अजुनूय तो आपलो कडक हिंदुत्वाचो जो हें आहा रूप आसा तें दाखोवपाचें ना अशें दिसलें. कारण ताणें इवन हातूंक म्हणलें की काँग्रेस तुमचे पयशे वतली आनी दितली मागीर ती आपलीच वोट बँक आशिल्ल्याक दितली अशें म्हणलें. आनी तांचे वोट बँक कोण ते तुमकां खबर आसात अशें ताणें म्हणलें. पूण नांव घेवंक ना मुस्लीम हें नांव घेवंक ना. सो हें जर पळयलें जाल्यार अजुनूय BJPक सावथ गोवा जिखतले अशें जरी म्हणलें तरी तितली गॅरंटी म्हणजे सामकी जिखतात अशी गॅरंटी ना. 50,000ची बी म्हणटाले पळय ती परिस्थिती आज उरली ना. आतां 10,000चे पावले आसतले. 10,000चे पावले आसतली. आतां थोडेशे आमी दुसरी सायडी या हय जेन्ना मोदीली मिटींग चालू आशिल्ली तेन्ना बाणावले काँग्रेसीची मिटींग जाली आशिल्ली. नाय म्हणलेल्यार थंय 3,000 ते 4,000 लोक आशिल्ले. ताजे नंतर काल कुंकळे मिटींग जाली ती बी सामकी 2,500 ते 3,000 लोक जाली. ताचे पयलीं एक लोटले मिटींग जाली आनी मिटींग म्हणटा ती सामक्यो ह्यो 3 मिटींग जर पळयल्यो न्ही जाल्यार जर थंय ते तूं आतां मोठे संख्येन म्हणजे त्यो कॉर्नर मिटींग टायप पूण थंयचे जर हें पळयलो त्या मिटिंगेचें हें पळयलो जाल्यार माहोल पळयलो जाल्यार तुका सांगता की हे 3 मतदारसंघ परते जर हे 3 मतदारसंघ जशे मिटिंगे लोक जाले तशे जर आयले जाल्यार तें चित्र टोटल वेगळें जावपाक. आनी ते पळयलें जाल्यार फाटली जर पळयलें आमचे फाटल्या हातूंत भितर 3 लोकसभा निवडणुको नियाळ घेतलो जाल्यार 9 मतदारसंघाक 2009 काँग्रेसीची लीड आशिल्ली 7,432 ती मागीर 2014 7,597 पावली आनी तेन्ना मिकी पाशेको BJP बरोबर आशिल्लो 2,500 आनी चर्चिल हातूंक आशिल्लो फ्रेक आशिल्लो. हय आनीक फाटल्या इलेक्शनाक ही लीड जाली 12,115 सामकी मॅसिव लीड. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार थंय अलेक्स सिकेरा कितलोय जरी BJP कडेन आसलो अशें तरी म्हणलें तरी बाबाशान आनी अलेक्स सिकेराचे जे सगळे बाबाशान आप आनी अलेक्स सिकेराचे बाकीचे जे कोण विरोधक आसात ते सगळे एकठांय जावन अलेक्स सिकेराच्या अगेन्स्ट. आतां परिस्थिती अशी आसा की सालसेती भितर परिस्थिती अशी आसा तांकां लोकांक लिडराची पडून गेलें ना. लिडर आसा नासा तांकां पडून गेलें ना. लोक सध्या काँग्रेसी वरपा सालसेतीचे. दुसरें तशेंच आमचे कुट्टरी ते म्हणटा की रेजिनाल्ड आसा म्हूण वाडटले आनीक रेजिनाल्ड BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर चडलो म्हणून थंयच्यान क्रिटिसिजम सोशल मिडिया जर पळयलें जाल्यार इतले क्रिटिसिजम जाल्ले आसता की फुडें खेपेक म्हणल्यार आमचो रेजिनालाक विचार करचो पडटलो की खरेंच सपोर्ट करया काय ना म्हणटा. आनी तुका परत आंकडेवारी सांगता हांव की 2009 BJPक कुट्टऱ्याक फकत 3,809 इतलीच लीड मेळिल्ली पूण 2014 ती 7,579 इतली वाडली आनीक 2019 ती परत वाडून 8,346 इतली पावली. ही आतां मदली 2014ची इतली वाडून म्हणल्यार रेजिनाल्ड थंयचो पूण तेन्ना सार्दीन ताका सपोर्ट करनाशिल्लो. सार्दिनात चलो उबो राविल्लो तरी आसतना रेजिनाल्डान 7,579 मताची लीड घेतिल्ली तेन्ना. आनी ताजे नंतर सो एकच तांकां मातसो दिलासो दिवपा सारको BJPक हें म्हणटा आर्जीन दोनूय ह्या मतदारसंघाक रुबर्ट लास्ट टायम इलेक्शन करतना 2,500 सुमार मतां जिखली आनी थंय ताणें 9 3,000 सुमार मतां जिखली. म्हणल्यार आतां कशें आसा आरजीचे जे पयलींचे सपोर्टर आशिल्ले तेन्ना आरजीक न्यू जॉयनींग जायना. सिंपल आसा आरजीक लास्ट इलेक्शनाक जे हाजे जाले एसेंब्लीच्या तेन्ना 10% मतां पडिल्लीं. ताजे नंतर पंचायतीचें इलेक्शन जालें. पंचायतीचें इलेक्शन येता तेन्ना तो ते करिश्मा करपाक शकले ना. जे ताजे कोण मेंबर येवपाक जाय ते तितले मोठ्या प्रमाणान आयले ना. आतां ह्या इलेक्शनाक ते रावल्यात. आतां तूं सांगता तेंय बरोबर आहा. आरजीन जर थंय काडलें जाल्यार काँग्रेसीक मार पडटलो.
सो लोक मातशे आतां दुसरे वटेच्यान पळयलें तुवें की भायल्यान आतां व्हिडिओ येवपाक लागले युकेंतल्यान कॅप्टनाक सपोर्ट आतां आर्जेक माननाका म्हणटा. आतां हें तूं कुडतरेची म्हणटा, कुडतरे परती काँग्रेसीची लीड वाडून गेल्ली इलेक्शनां म्हाका दिसता 8,000 सुमार जाल्ली. तशी तुका बाणावली आसा, बाणावली तांची वन सायडेड लीड म्हाका दिसता लास्ट इलेक्शनाक 10,000 सुमार लीड आशिल्ली. आतां परत आप आसा, बरोबर आप आसतना आनी ते जे कॉन्फिडन्सान सांगता की आमी 15,000ची लीड काडटले म्हणून. ताजे नंतर सगळ्यांक इम्पॉर्टंट मतदारसंघ जर काँग्रेसीच्या वटेच्यान आसलो जाल्यार तो वेळ्ळी मतदारसंघ. वेळ्ळी म्हाका दिसता जवळपास तितलेच म्हळ्यार इतली वेळ्ळी मतदारसंघाक तांकां अशीच म्हणजे लास्ट म्हाका दिसता 12,000 पडिल्ली. आनी हे जर आतां 3,000 वाडली जाल्यार दोनूच मतदारसंघात 30,000ची लीड जातली. आनी ताका नुवेचो एडिशन जाल्यार हें भरून काडप म्हळ्यार 40,000 हे 3 मतदारसंघ दिवपाक शकतले. आनी बाकीच्या मतदारसंघांतल्यान जर इवन एक 10 ते 15,000चे पासून लीड मेळ्ळी. बाकीचे उरिल्ले 5 आसात, 5 मतदारसंघ आसात, तातूंतल्यान आनी 15,000ची जर लीड मेळ्ळी जाल्यार बसून काँग्रेसीची लीड साश्टीक एक 60,000चे नावेली उरलो तातूंत भितर तरी. तेच म्हणटा, बाकीचे सगळे धरून 15,000 म्हणटा. नावेली आनी कुशीन काडना, मडगांव फातोर्डा बी सगळे धरून 15,000. मागीर तातूंत नावेली आयली, कुट्टरी आयली, हे मतदारसंघ घेवन म्हणटा हांव सगळे मेळून जर 15,000 ती खूब डिफिकल्ट जातली. ती काँग्रेसीची लीड एक 60,000 पावता. आनी बाकीचे हातूंक ती मागीर देंवोवपाक सामकें 50 वयर गेली जर साश्टीक काँग्रेसीची लीड जाल्यार ती बीजेपी कट करपाक बाकी कडल्यान मॅनेज जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा. हे दी व्हडले म्हणजे इतलो मोठ्या प्रमाणान वोटींग जावपी तालुको सद्या बीजेपी कडेन ना. बीजेपीचे स्ट्रॉंग पॉयंट आसा म्हणटा तो तुगेलो फोंडा तालुका, फोंडा, दारबांदोडा हो सगळ्यात स्ट्रॉंग पॉयंट. आनी आतां तांकां उमेद आसा म्हणटा ती सांग्यार, म्हणजे मोठ्या प्रमाणान मतां मेळपाक शकतात. पूण ही इतली प्रमाणान न्ही की 10,000ची वयर लीड मेळटली अशी. सावड्डे मतदारसंघात तुका मेळपाक शकता तांकां एक वेळ, कित्याक हांगा मडकय मेळपाक शकता. सो हे जस्ट फोंडा शिरोडा आसा होय खूब तांचे खातीर इम्पॉर्टंट आसा. हांगा तांकां मोठ्या प्रमाणान मतां घेवपाची पडटली. ते शिरोडा आसा पळय मतदारसंघ, थंय काँग्रेस सद्याक तितली स्ट्रॉंग ना. म्हणजे तांची बूथ लेवल हें आसा पळय तेन्ना लिडर तांचे कडेन ना. जेन्नाच्यान सुभाष शिरोडकर तांकां सोडले तेन्नाच्यान थंय कोण स्ट्रॉंग ना. तांणी ते फाटल्या इलेक्शनाक करपाचोय तो ट्राय केलो ना. आतां कशें लोक आसात पूण आडजी थंय स्ट्रॉंग आसा. शिरोडा मतदारसंघाक आडजी बरी स्ट्रॉंग आसा. सो हांगा डिपेंड आसा सगळें कशें हें जाता तें. तरीकय जर तूं म्हणटा 2 तालुके हांचे कडेन जर काँग्रेसी कडेन जर साश्ट आहा जाल्यार तांचे कडेन फोंड्या आनी मुरगांव आसा अशें म्हणचें पडटलें. पूण वोटींग पॅटर्न जर फाटलो पळयलो जाल्यार साश्टी तालुक्याक सगळ्यात चड वोटींग जाता. हय. आनी हांगा जावप म्हळ्यार ते बीजेपीक सामकें मार अशें. 50,000 जर लीड गेली जाल्यार ती कशीच सामकी डिफिकल्ट जातली बीजेपीक ती बाकी कडल्यान मॅनेज करपाक. सो हे जर सगळे जर पळयले की मोदी येतकीर एक बीजेपीचे जे लिडर आसतात ते म्हणपाक हे आतां आमी सामके जिखतात, मोदीक इतलो सपोर्ट मोदीचे हाका सभेक घेतलो पाठिंबो मेळ्ळो ते पळयल्यार आमी सावथ गोवा इजी जिखतात. मागीर ते थोडे आनी थोडे म्हणपाक पयलीं 5-50 म्हणटा जाल्यार 60च्याच पावले तांगेले 60 जिखता म्हणून आमी. पूण प्रत्यक्षात जर ग्रावंड रियलिटी जर पळयली तशें ना. जो कोण जिखतलो तो म्हजे कोतान एक 10,000च्या आयदर ह्या वटच्यान जिखू किंवा त्या वटच्यान जिखू 10 ते 15,000 ह्या लिडा भितर ते कोण जिखपाक तो जिखतलो अशें दिसता. पूण एक अजून जर सावथ गोंयांतलो सारको जर मूड पळयलो जाल्यार सावथ गोंया अजुनूय काँग्रेसीचेर रागार अशी परिस्थिती ना. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयता आसतना फाल्यां परत म्हणजे आज सद्याचो एक दीस वेगवेगळे घडटा. सो फाल्यां आनीक कशें हातूंत भितर रंग चडटलो हे सगळे घेवन आमचे आयकुप्या मुखार आमी येवया. आनी तो मेरेन सगळ्याक आमचो नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.